कार्मेल किरणाच्या सर्व प्रेक्षकांक बापरावेल असो प्रणाम. आदल्या हप्त्यात आमी योगा आनी क्रिस्तांव समाज ह्या विशयांत आमी संवाद करनासल्या. प्रत्येक जावन योगा म्हळ्यार कितें आनी योगा शास्त्र खंयच्या रितीर भारतांत उत्पन्न जालें हे एक भारतीय संस्कृतीचे एक देणें सर्व राष्ट्रांक धर्माचे ह्या विशयांत आमी समजल्या. आनी खंयच्या रितीर क्रिस्तांव जावन क्रिस्तीकरण करयेत वा करूंक जाता वा नजो ह्या विशयांत आमी समजल्या. आतां होच संवाद आमी मुंदर दवरतल्या. बाब ग्रेगरी डिसोजा, तुमकां परत ह्या संवादाक हांव स्वागत करता. थोड्याच दिसांनी आमी आयकलां CBSE इस्कॉलांत योगा कंपल्सरी जावचें आसा. साबार इस्कॉलांनी योगा शिकयतात आनी योगाक मार्क्स मेळटात म्हणली खबर आमी पत्रांनी आमी वाचता. आनी फाटल्या ह्या 2 वर्सांनी योगाक मस्त अवकाश आनी प्रयत्न केलाय आमच्या इस्कॉलांनी. जायते आमच्या आवय बापाय विचारले जावन आसा क्रिस्तांवांनी फादर आमच्या भुरग्यांक आमी धाडयेत की ते आमी करयेत की आनी तो कांय वायट जाता की. तुमचो हाजे विशयांत अनुभव कितें? होय, योगाच्या रित्या प्रमाणे समजून घेवचें जाल्यार पयलें एक फिलॉसॉफी जावन आसली. योगा फिलॉसॉफी शिकल्यांत कांयच सूख ना. पूण धाकटुल्या भुरग्यांक तें तत्वशास्त्र शिकोवंक जाता की म्हणलें सवाल दुसरें. योगा थोडे जाण आपणाच्या धर्मीक वांटो म्हूण चिंतात. निजाकी तें त्या तत्वशास्त्रा ताच्या उंचल्या स्थितीचेर एक धर्मीक ताका लक्षण आसा. हाच्या विशयांत फाटल्यान आमी उलया. तो धर्मीक लक्षण आसलें तें आमच्या भुरग्यांनी शिकोवन त्या प्रमाणे घेवचें सामान्य. दृश्टांताक समाधी म्हणली 8वें स्थान आसा. समाधी म्हळ्यार आमच्या देवान मनशात एकवट. म्हळ्यार थोडे सांगतात मॉनिझम म्हणल्यार सांगतात देव आनी मनीस एकच जावन आसा म्हणून. तें आमच्या भुरग्यांक ह्या आमकां कातोलिकांक जायना. तें आमी स्विकार करूंक जायना. पूण योगा म्हळ्यार एक जिणेची रीत, डिसिप्लीन म्हणलो अर्थ आसा. आनी 57,000 हजारांत 9,9 ह्या 9,9 जाणांनी समजूचें एक डिसिप्लीन, एक पॉस्चर आसना म्हणून. हें आमच्या भुरग्यांक शिकयल्यान कांयच सूख जायना, वायट जायना. इतलें मात्र न्ही, जर तर आमचे भुरगे ह्या भुरगीं पोवते बरीं योगा करता ती शिकतात बरीं करना. तांची भलायकी बरी जाता, बरें काम करतात, प्रवीण जातात. अशें आसतना हें डिसिप्लीन जावन भुरग्यांनी योगा आसना शिकचें वायट म्हूण सांगचें हांव पळय तें समा म्हूण म्हाका भोगना. योगा ह्या वर्सांनी एक वैद्यकीय क्षेत्रांत एक बरेंपण आमी पळयता. थोड्यांची जायते रितीची दूख जावन दी, हाडांची, गांठयेची वा श्वासकोशाची, उस्वास काडची वा BP असले पुरा जायते कुडीची और आमच्या भलायकीची बिगडल्या वेळार योगा सांगता बरें जाल्लें आमी आयकता. वय निजाकी बरें जातात. आमचो ब्लड प्रेशर उणें जाता, साकर रक्तांतली साकर उणें जाता, मोतीक शांती येता, मागणें करून बरें जाता. रिवर्सींग कार्डियक डिसीज म्हणल्यार एक बूक हॉर्मिस म्हणल्यार कार्डियोलॉजिस्टान बरयला अमेरिकांत. सुमार 40 कार्डियोलॉजिस्ट सांगाता मेळून तो बरयलो बूक रिवर्सींग कार्डियक डिसीज. तातूंत तो कितें म्हणटा, थोडे योगाचे आसनां केले ते जाल्यार काळजाची पिडाय उणें जाता म्हणून हांव पातयेता. हें सत.
बऱ्या तरेन स्वास घेतलो जाल्यार आमकां ऑक्सिजन चड मेळटा, काळजाची पिडा उणें जाता. असं जाल्ल्यानी तो योगा आसना तें आमच्या भुरग्यांनी शिकोवंकूच नजो म्हणचें हांव पळय तें सांगो म्हूण म्हाका खबर ना. पूण शिकतना ताका एकलो शिकयतालो बरो आसूंक जाय, न्ही जाल्यार कितें कितें कर ना तो खेळ जाता. मोगाच्यानो जर तर इस्कॉलांनी तुमच्या भुरग्यांक योगासनां शिकोवंक एक संदर्भ मेळटा चुकय नाकात. भुरग्यांक शिकूंक सांगा, कित्याक हो एक धर्माचो विशय न्ही, बगार आमच्याच शारिरीक जिविता विशयांतलो हो विशय. आनी हातूंत कुडीक बरेंपण मेळटा, मोतीक समाधानी मेळचे संदर्भ चड आसा. त्या देखून जर तर असलें बरेंपण तुमच्या इस्कॉलांनी भुरग्यांक शिकोवंक आसा, खड्डी जावन ताका पाठिंबो दिया, पूण जागृत रावा. शिकोवचो मनीस कोण? तो योगा शिकोवच्या मनशाक प्रवीणते आसा की त्या विशयाचेर म्हणून समजून घेवचें गरजेचें. ही गरज माते तावन आमी पळोवंक गेल्यार योगा म्हळ्यार एक देंवचाराची वाट. योगा प्रॅक्टीस केल्यार भायर आसले कोट्यांतले भितर येतात अशें सुमार आमी सांगचें आयकलां. आनी वातिकानाचो एक्झॉसिस्ट म्हळ्यार देंवचार दवरूनचो अधिकृत याजक हो ह्या विशयांत घडये घडये हेंच सवाल करनासा. योगा क्रिस्तांवांनी करूंक नजो न्ही जावन पळोवंक गेल्यार ही आमची समजोणेंत उणेपणगी वा भायल्या देशांत येवच्या व्यक्तीक भारताचे संप्रदाय समजून घेवंक तांकां कश्ट मारता. सच सांगचें जाल्यार आमी भारतीचे नागरीक, आमकां आमचीच फिलॉसॉफी आसा, आमचेंच गायन आसा, आमचेंच नृत्य आसा, आमचेंच चरित्र आसा. पूण आमचें हें सगळें नृत्य जावं, चारित्र जावं, गायन जावं दी या फिलॉसॉफी जावं दी वेस्टर्नर्स तांकां समजून घेवंक कस जाता, कित्याक आमच्या संस्कृतीन तें मांडून हाडलां. अशें आसतना तेणी योग म्हणल्यार बरा तांणी चिंतचें तें हिंदू धर्मांतच मांडून हाडलां म्हणून. वय तत्वशास्त्रा प्रमाणें ताचें निमाणें स्टेप आसा तें म्हळ्यार समाधी, ताका आनी धर्माक संबंद आसा. आनी थोडे शब्द ते गळसयतात, म्हणजे ओम तांच्या धर्मांत जायते पटी गळसयता. अशें आसतना हें तत्वशास्त्र खंयचें, हे डिसिप्लीन खंयची, हे धर्म खंयचे म्हणलें समजून घेवंक तिका कश्ट मारता. अशें आसतना समजून घेवंक तांक नातल्या मनशांनी तांतू देंवचार आसा, म्हणजे इतल्याच शिवाय तांतूनी जागी देंवचार ना, तांतू देंवचार ना. वय आमच्या क्रिस्तांव समर्थेंत सादारण आमचे दैवीक शास्त्र पुरा शिकोवचे मनीस वा बूक बरोवचे मनीस रावत भायल्या गांवांत, युरोपाच्या गांवांत. आनी जायते फुडें अशें जाता की एक चायनीज व्यक्ती वा भारतीय व्यक्ती आपली सांप्रदायीक तत्वां तो मुखार घेवन येतना, आपले सांप्रदायीक मारोग तो मुखार घेवन येतना दुसऱ्याक ते तत्वां वा तो मारोग समजून घेवंक कश्ट पडटा. ते जाल्यार तूं भावतात. सैतान आसा म्हणटात. सैतान भारतांतच आसा की या युरोपांत आसा की म्हणल्यार तें आमी नेना. सैतान सगळ्या कडेन आसा फादर. तो भारतांत मात्र न्ही, तो सगळ्या कडेन आसा. ताका आपलो तो देश म्हणून ताका पासपोर्टाची गरज ना, तो हर एक कडेन येता. तो भोंवून आसा, ताका इमिग्रेशनाची पुराय गरज ना. त्या देखून आमचे नॉलेज, आमचे ज्ञान कदळ उणेपण आसा. आमी ताका एक तो देंवचाराचें म्हणून एक बिरूद दिवन आमी तें दावूंक पयस धरूंक आमी प्रयत्न करता. अळे पयलें आमच्यो स्त्रियो कपालाक बोट्टू घाल्ल्या वेळार ते इनोजें म्हणटाले. आतां सकड घालतात मो नाकाची मुकुती. वय इनोजें म्हणटाले, कांगणा गळ्यार इनोजें म्हणटा. आतां सकट घालतात, सबाया घालतात. तो खंय गेला देंवचार तो. योगा एक टेक्नीक, एक मार्ग कुडीची आनी आत्मीक जिवीत संतुलनाक हाडचो एक मार्ग जावन आसा. आनी हो मार्ग वा ही तत्वां घेवन वयल्या हाताक गेल्ले जावन आसा. उपरांत आयिल्ले अनेक धर्म, बुद्धिस्ट धर्म, तांचे झैन मेडिटेशन जावं दी, झेन मेडिटेशन जावं दी, वा दुसरे जायत्या उंचल्या मापाक
हिंत तत्वां घेवन ताणें मुखार गेल्या. जर फादर होय सांगा. हीच तत्वां घेवन भारतांत जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता परगोवप आमकां साध्य आसा की? खंडीत जावन आसा. तुमी सांगलेल्या प्रमाणे योगा म्हळ्यार मारोग म्हूण अर्थ जाता. आमच्या सोडून असो आमच्या शांतीपणाचे मारोग ही भारतीय संस्कृती प्रमाणे तीन आहात. एक आमच्या भगवंतपणाची रीत वा वे ऑफ डिवोशन भक्ती मार्ग, आनी एक जानवयाची वाट, आनी एक आमच्या कुडीच्या कामाची वाट. एकल्यान नितीन स्वतान काम करणं शांतीपण जोडयेत, आनी एकल्यान भक्त करणं शांतीपण जोडयेत, आनी एकल्यान देवाची जानवाय जोड शांतीपण जोडयेत. योगा म्हळ्यार मारोग म्हूण अर्थ जाता. वो मारोग योगा शिकयता कितें म्हळ्यार ताचें एक सिंथेसीस करता. पळया बापानो, आमच्या जिणेंत आमकां कूड आसा, आत्मा आसा, स्पिरीट आसा. पूण कूड एका कडेन, आत्मा एका कडेन, स्पिरीट एका कडेन ना. आमी सकडी मेळून मनीस जावन आसा. अशें जावन आसतना आमच्या शांतीपणाची वाट सोडवण्याच्या वाटेन ती आमी चलता आसतना आमच्या कुडीकी आमी बदलावण हाडूंक जाय पडटा. आत्म्यान ती आमी शांतीपण जोडी जाय पडटा, स्पिरिटान ती आमी शांतीपण जोडी जाय पडटा. तेन्ना मात्र मनीस भाग्यवान जाता. योगा पयल्या सुवातेर आमी शेकुणाची वाट कशी की म्हूण दाखयता, आमची कूड आमी कशी मांडून हाडची म्हूण दाखयता, आत्म मोत स्पिरीट मांडून हाडची कशी म्हूण दाखयता. हेंच बौद्ध धर्माय घेवन तातूंत बौद्ध धर्माचे ध्यान शिकोवंक ते प्रयत्न करतात. आमकां जाल्यार क्रिस्तांवांक सगळे योग आसा तशेंच तांचे शास्त्रांनी गिळजे म्हणली गरज ना. आमी मास्टरचे निस्तें करतना सगळे मास्टर गिळनात, ताची कोळां उडयता. तशेंय योगान ती कांटे आनी कोवळां आसूं बरो ती कांट उडोवंक जाय. आनीक योगान जायतें बरेंपण आसा तें आमी जर तर स्विकार केलें जाल्यार आमचें ध्यान करूंक मागणें करूंक आमकां खंडीत जावन बऱ्या पडटा, खंडीत जावन बऱ्या पडटा. वय हांवेंच पळयलो म्हजोच अनुभव. आमी इंडियांतून भायर येता आनी भायल्या राष्ट्रांत आमी जी येतना आमी आमच्या भितर एक भारतीय मौल्य आमी घेवन भायर येता. ती मागण्यांत आमी वापरता जावं पुरो, आमच्या मुस्तायकींत आमी वापरता जावं पुरो, आमी जेवचे रितीन आमी वापरता जावं पुरो, आमची सगळी संस्कृती एका नाल्यार आनी एका रितीन आमच्या जिवितांत हांगा ना जाल्यार ते एका विशयान दिसता. हर एक फावटी अशें आमी इंटरनॅशनल कम्युनिटी विदेशांत आमी जी येतना सांगचे जावन ते क्रिस्तांवांच्या मागण्याची रीत न्ही, ते भारतीय ते हिंदुवांची रीत, अशें आमकां दुसरे लोक बोट दाखोवन आमकां आसता. आनी थोडी केळकुळां करतात, हे क्रिस्तांवांचे न्ही, हे हिंदुवांचे पाद्र्याक हिंदुवांचे घेवन आयल्यात. असले जायते संदर्भ आमच्या जिवितांत आमकां मेळ्ळ्या. कितें तें युरोपाचे क्रिस्तांव म्हणटात. युरोप कितें करताले पयले? ते रोमाचे तांची संस्कृती तांणी क्रिस्तांव केली तितलेंच. तांची संस्कृती आसा ती क्रिस्तांवांची की ते सोडा, तांची जिणेची रीत क्रिस्तांवगी, तांचे मोरालिटी क्रिस्तांवगी, ते एक सवाल. आतां त्या विशयान आमी उलोवचें नाका. स्वत आमी उलोवंक जाय. ते ईस्ट जावन दी वेस्ट जावन दी, वॉट वी नीड इज द बेस्ट. वॉट वी नीड इज द बेस्ट. अशें म्हणटा आसतना जर तर हांगा बरें आसा, योगा केल्ल्यान म्हाका भलायकी मेळटा, म्हजें ब्लड प्रेशर उणें जाता, म्हजे गांठी सडीत जातात. योगा केल्ल्यान कांयच वाटना, कांयच सूख ना. योगा करतना योगा करून बरें करून बसून हांव ध्यान मागणें करूं म्हाका सुलभ जाता जाल्यार कोणें म्हाका आडोवचें? हांव ध्यान मागणें करता म्हज्या देवाक. म्हजी कूड त्या खातीर हांव पावत्या परी मानून हाडटा. तातूंत सूख आसा, सैतान आसा म्हणचें तें सामान समजून येनातल्या मनशान. जर तर कोणी एक योगा शास्त्र शिकता, केवळ आंग पांग चिडोवचे तसली आसना मात्र न्ही, बगर हे सगळे जिवीत रुपीत करचे एक मार्ग. वय फादर, वय आतां सगळे संवसारान आमी गेल्यार योगा इज आयडेंटिकल विथ आसना. तूं कसो पांय वयर तकली करून दवरता ते देंवडलें योगा शिकला म्हणलें समजणी तांची ही सूख समजणी. योगाचो मूळ पतोर कितें की म्हळ्यार शेगुणाची रीत, बऱ्या जिणेची रीत,
तुमी सांगताले आतां हें जाणा आमी 5 यामां 5 नियमां आसात. 5 यामां म्हळ्यार आमी करून वचो जाय आहली वस्तू. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, परिग्रह. आमी दुसऱ्याक अहिंसा करून वचो, सत उलयचंय, आमी कोणाची वस्तू चोरून वचो, आमी निश्कळपणान जियेचंय, कोणाची वस्तू आशा करून वचो म्हणून हें क्रिस्तांव की हिंदू सांगा. फादर ही क्रिस्ती मौल्य तर कितें आमी भियेता? केवळ क्रिस्ती हे मौल्य शेगुणाची जिणी ती आमच्या समय जेजू क्रिस्तान देवाच्या एकल्याच पुतान आमकां शिकयलां तेंच आमी दुसऱ्यांक दूख दिवं नजो म्हणून. आनी आमकां क्रिस्तांवचो मुख्य उपादेश कितें तोच दुसऱ्यांक कितें तुका कितें आशेताय की दुसऱ्यांक कितें आशेताय कर. म्हणजे म्हाका संतोश जाय तो संतोश दुसऱ्यां दी. योगाचें पयलें मॅट तें जावन आसा अहिंसा. तर तें क्रिस्तांव न्ही म्हूण सांगचें सामान्य पळय. दुसरें यमा नियमां आमी करचे ते कायदे 4 कायदे. शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान. शौच म्हळ्यार काय? नितळाय. कुडीची नितळाय, वस्तूंची नितळाय, घराची नितळाय, आत्म्याची नितळाय, स्पिरिताची नितळाय. आनी तूं अणभटपण कितें आसा? आमकां नितळाय नाका गी. वस्तूची मात्र न्ही, आमच्या स्पिरिताची नितळाय नाका गी. आमी पाताक सांडून आमचो आत्मो नितळ करचो नाका गी. संतोश आमकां कंटेंटमेंट जायचें, आमकां संतोश जायचे. पवित्र आत्मो आपोस्तल म्हणजे देव उरल्या वेळार ताणें कितें केल्लें? संतोशान तें बरलें. हालेलुया 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 म्हण ताणें उठले ते. आमकां संतोश जाय. गॉड रिवॉर्ड्स जॉयफूल गिवर. आमकां संतोश जायचे. आमची जिणी कातोलिका जिणी संतोश जाय जिणी. तापा आमच्या जिणेंत आमी मॉडिफिकेशन करूं जाय. आमी हांव न्हिदून जाल्ल्या वेळार बसना, बसून जाल्ल्या वेळार उबें रावना म्हूण सांगचें सामान्य. आमच्या जिणेंत आमकां इल्ली प्राजीस जाय. कातोलिकांचे जिणे, क्रिस्तांव जिणे, हिंदूचे जिणेंनी प्राजीस जाय. स्वाध्याय म्हळ्यार आमची मोत खंय 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 धांवता. आमी काणयो वाचता, फिल्म पळयता, या टेलिव्हिजन पळयता, बरो बूक घेवन बागेवन पुस्तक घेवन वाचता गाय. आमची मोत मांकडा बरी उडकी मारता. त्या आमच्या मोतीक आमी शिस्त दिता गी. आनी ईश्वरा प्रणिधान तशें म्हळ्यार देवाचे भक्त. देवाचे भक्त नातलो मनीस आपूण खंय वता म्हूण नेना आसून खंय खंय चलता. ताका सरी करियेत. हें आनी तूं हिंदू म्हणलें ना, क्रिस्तांव म्हणलें ना, हें सगळी पळोवंक गेल्यार आमच्या समय जेजू क्रिस्ताना नव्या तस्तामेंतांत शिकयलें सतच आमकां हांगा वचूं मेळटा. देखून योगाची पयलीं 2 मॅटां निजाकी क्रिस्तांव जावन आसात. पयलीं पुस्तकांत आमकां मेळटात. आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक जाय. आमी शिकयना हिंदू म्हणून तें उडयता तें सामान्य. तर योगा ह्या शेगुणाची जिणेची वाट पयलीं 2 मॅटां सामकां जावं क्रिस्तांव जावं हिंदू जावं मुसलमान आमकां चड गरजेचें. ती केली तर जाल्यार आमची जिणी खंडीत जावन नंदाण जाता. मोगाचनो योगा हो भारतीय संस्कृतीचो एक प्रमुख घटक. हाका जात मात ना. क्रिस्तांव, हिंदू वा मुस्लिम म्हणलो रंगमी दिवंक नजो. बगर भारतीय संस्कृतीन दुसऱ्या राष्ट्रांत दिवचे एक मोलादीक देणे. आनी योगा म्हळ्यार केवळ आंग पांग चिडोवचें तसलें आसन न्ही, बगर आसनय योगाचें एक अंग शिवाय. योगा आमची जिणी परिवर्तन करून, जिणी बदलून कुडीची, मोतीची संयम आनी समतोलन हाडून जावन आसा एक मार्ग. खंडीत जावन जायत्या लोकांनी प्रेक्षकांक सबार सवालां तुमच्या मदीं आसोवन पुरो. सबार सवालांक ह्या 2 अवस्वरांत जावन तुमकां जावप मेळून असो की पुरो. जर तर आनी तुमच्या लागीं सवाल आसात तर हे आमच्या वॉट्सअप नंबराक तुमी तुमची सवालां धाडा. आमचे वॉट्सअप नंबर तुमी नोट डावन करियेत. 9443803886. बाब ग्रेगरी ह्या 2 अवस्वरांनी तुमी येवन जायत्या लोकांची योगा विशयक असली अज्ञान तुमी पयस केला. आनी तुमचो अमोलीक वेळ आमच्या सर प्रेक्षक सांगता तुमी करसेला. सर लोकांच्या तर्फे हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी परत
योगा विशयांत मुखल्या जाणवायेक आमी तुमकां खंडीत आपयतले आनी तुमचो आदार आनी तुमचें शिकवण आमच्या सर्व प्रेक्षकांक मेळटली म्हणून आमी आशेता. सर्वांक देव बरो दीस.